Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मोगला बापा ह्या वेळार तुवें आमकां ह्या जाग्यार आपोवन हाडल्या म्हणून हांव तुका दिनवासता, हांव तुका अर्गां दिता, हांव तुका महिमा दिता, कित्याक तुवें दर एकल्याक आमकां तुज्या मोगान आपोवन हाडलें, तुजो मोग अनुभवूंक, तुजी कृपा अनुभवूंक तुवेंनूच आमकां विंचून हाडलें मोगला बापा. आनी हाका लागून आमी तुका दिनवासता. तूं आमचो खूब मोग कोत्ताय मोगला बापा, आनी हें तुवें आमकां बरे भाशेन दाखोवन दिलां तुज्या एकल्याच पुताक आमचे पासत संवसारार धाडून एक खुर्सार मरण भोगून आमकां सुटका दिवन आमचो जीव सासणाच्या सासणाक वाटावंक मोगला बापा तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आनी हातून तुवें तुजो मोग आमचे पासत उक्तो केलोय. हाचे वयन व्हडलो मोग आनी मोगला बापा आमच्यान पळोवंक जावचो ना. सगळें जें तुजें आहलें तें तुवें आमचे पासत धाडून दिलें, एकलोच तुजो मोगाचो पूत. आनी त्या पुताच्या मरणा वरवीं मोगला बापा तुवें आमकां सोडयलें सासणाच्या जिविताक तुजे सांगाता एक सासणाचें जिवीत जिवपाक, पूण ह्या संवसारारूय एक सुबावपणी जिवीत जिवपाक, एक जोयतीवंत जिवीत जिवपाक मोगला बापा तुवें आमचे पासत येवजिलें. आनी हें जोयतीवंत जिवीत कशे परी जिवंक जाय, ह्या जोयतीवंत जिविताचो लाभ आमी कशे परी अनुभवूंक जाय तो मोगला बापा तूंच आमकां शिकयताय पवित्र आत्म्या वरवीं. म्हणून हांव तुका दिनवासता. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं आमचे सांगाता आसाय, तूं आमचे भितर आसाय, तूं आमकां शिकयताय, तूं आमकां तुजे जाणवायेन बोत्ताय म्हूण मोगला पवित्र आत्म्या हांव तुका दिनवासता. आमच्या दर एकल्याच्या काळजान कितें आसा हें तूं बरे भाशेन जाणय. आमकां कित्याची गरज आसा, कसल्या उतराची गरज आसा ती मोगला बापा तूं जाणय, ती तुवें वळखून घेतल्या आनी ती गरज तुवें फावो केल्याय म्हणून आमी सोत मानता. आनी आमी तुका काळजांतान दिनवासता. हें हांव मागणें कोत्ता आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. तर मोगला बाबा भयणीनो, आमी जाणो देवान आपल्या पुताक संवसारार एक मरण अनुभवूंक धाडलो, पूण बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तिगूय जाणो आसले हें मरण, ह्या मरणांतल्यान सगळ्या मनशाकुलाक कसलो फायदो जातलो आहलो पळय तो. जेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारार धाडलो कोश्ट सोंसूंक, आमच्या पातकां पासत आनी आमच्या पातकां पासत मरण भोगूंक, तेन्ना ते भोव बरे भशेन जाणो आसले ताचो फायदो कितें जातलो आहलो पळय तो. आनी ताचो फायदो म्हणल्यार आमकां सासणाचें जिवीतूच न्हय, पूण ह्या संवसारारूय आसतना एक बरें जिवीत, एक सगळ्या बेसांवांनी भरलेलें जिवीत, एक खुशाल जिवीत, एक शांतीन भरलेलें जिवीत. आनी हेंच अनुभवूंक देवाची येवजण, हेंच अनुभवूंक आमी सगळ्यांनी दर एकल्यान आमच्या जिवितान शांती, भलायकी, खुशालकाय, दादोसपण, कित्याचेंच उणेंपण न्हय, पूण सगळ्या वस्तूंनी जिविताच्या सगळ्या भागांनी अबांडन्स, कोंकणी वर्ड सुबां जिवीत. आनीक आहा कहलें उतर फॉर अबांडन्स. सासणीक इज इटर्नल. पूण सगळ्यांनी जाची कित्याची गरज आहा तें आमकां सगळें ताणें ओतून दिलां, पोतोसोर दिलां, कांयच फाटीं दवरूंक ना. आनी हें असलें जिवीत आमी सगळ्यांनी अनुभवलेलें बापाक जाय. आनी हेंच आमकां फावो करूंक जेजू खुर्सार मेला. पूण सगळीं जीं ताणें बेसांवां आमकां दिल्यां तीं
आमकां ह्या संवसारार अणभवचे पयलीं ती आमच्या आत्मीक वाठारांत म्हणटा ते भशेन द स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ताणें पयलीं फावो केला. ताका लागून एफेशियन्स 3 आमकां सांगता, प्रेज बी टू गॉड who has given us every spiritual blessing in the heavenlies. म्हणजे एक आत्मिक वाठार आहा आनी एक the physical world is there. There is a spiritual world and there is a physical world. Now all of the blessings of God, all of the promises of God are fulfilled in that spiritual. Now the spiritual world is the parent of the physical world. म्हणजे जे कितें आमी फिजिकल वर्ल्डान एक्सपिरियन्स करता तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डानच्यान येता. ताचो सोर्स स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा. कसले आमच्या जिवितान वायट आमी अणभवता जाल्यार ताचोय सोर्स स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा. कितें बरेपण आमी ह्या जिवितान अणभवता ताचोय सोर्स स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा. तर देवान ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डान सगळें आमचे पासत थाऱ्यार घातलेलें आहा. सगळीं बेसांवां ताणें आमकां फावो केल्या. जिवितांतलें सगळें बरेपण ताणें आमकां स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ऑलरेडी थाऱ्यार घातलेलें आहा. आतां तें तुज्या आनी म्हज्या हातीन आहा तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतलें आमच्या फिजिकल वर्ल्डान आमी संवसारांत जियेता तेन्ना अणभवूंक तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतलें फिजिकल वर्ल्डान हाडपाक. आनी तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतलें फिजिकल वर्ल्डान येता आमच्या भावार्था वरवीं. जेन्ना एक एग्जाम्पल जरी घेतलें जाल्यार जेन्ना मार्कुच्या शुभवर्तमानान जेजून जेन्ना ते दुयेंस आसलेले बायलेक जेन्ना पेकोणी फावो जाली जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लावन, तेन्ना जेजून म्हणोंक ना आपणें तुका बरी केल्या. जेजून म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या. आनी तिकाच न्हय, जायत्या जाणांक जेजून म्हणलें, कोणाक पेकोणी मेवल्या तांकां जेजून म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका पेकोणी मेवल्या, तुज्या भावार्थान तुका भलायकी मेवल्या, तुज्या भावार्थान तुका बरेपण मेवलां. कित्याक होच देवाचो सिस्टम जावन आसा. देवान स्पिरिच्युअल वर्ल्डान सगळें बरेपण आमकां फावो केल्लें आहा. सगळीं बेसांवां स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आमकां फावो केल्लीं आहा. भलायकी कित्याचेंच उणेपण न्हय पूण सगळ्यांनी अबांडन्स सुबावपणी दिल्लें आहा. आमच्या फॅमिलींनी खुशालकाय, आमच्या भुरग्यांचो बरो फुडार, आमच्या लग्न जिवितांत खुशालकाय आनी बरेपण घोव बायलां मदें, आमच्या कामार, आमच्या बिझनसान बरेपण, जैत, सक्सेस सगळें देवान एक सुबावपणी जिवीत जियोवपाक जाय तितलें देवान स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आमकां फावो केल्लें आहा. फावो करतलो न्हू, देवान आपले वाटेंतल्यान सगळें आमकां जाची कितें गरज पडटली एक बरें जिवीत जियोवपाक आनी ताचे सांगाता जिवीत जियोवपाक तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डान फावो केल्लें आहा. आनी तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डानच्यान फिजिकल वर्ल्डान ह्या आमी संवसारान जियेता तेन्ना अणभवूंक आमकां मेवता आमच्या भावार्था वरवीं. तें हिलिंगूय ते बायलेक जेन्ना फावो जालें तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ऑलरेडी आहलें. पूण जेन्ना तिणें आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरून आपल्या भावार्थाचेर तिणें एक पावल घेतलें तेन्ना त्या भावार्थांतल्यान तिचें जें हिलींग स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहलें तें तिका आपले कुडीन आपल्या फिजिकल वर्ल्डान अणभवूंक मेवलें. तर स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक आनी आमच्या फिजिकल वर्ल्डाक एक कनेक्शन आहा म्हणटा तें आमचो भावार्थ. आनी हें आमच्या जिविताच्या सगळ्या भागांनी लागता. आमच्या हिलींग, आमच्या हेल्थान जायत, आमच्या कामा वाटेन, रिलेशनशिपान, फॅमिलीन, कसले आमच्या जिविताचो भाग जावं हातून सिस्टम सेम. कित्याक सिस्टम तो देवान संवसार जेन्ना रचलोलो तेन्नाच थाऱ्यार घातलेलो. सगळो देवाचें राज जे भाशेन चलता तें एका सिस्टमार चलता. देवान तें सिस्टम थाऱ्यार घातलेलें आहा संवसाराचेर रचलेंच्यान. आनी तें सिस्टम तेन्नाच्यान आयज मेरेन आनी संवसाराच्या एंडाक पासून तें सिस्टम उरतलें. कित्याक तें ताच्या उतरांतल्यान देवान थाऱ्यार घातलेलें आहा. आनी देवाचें उतर सासणाच्या सासणांक तिगता. तें तुटोना, तें मोडना, तें चेंज जायना.
आनी त्या उतरांतल्यान कितें घडून आयलेलें आहा तेंवूय सासणाक तोखता. तर असलेच सिस्टम देवान संवसाराच्या स्टार्टिंगाक जावन आयज मेरेन सेम सिस्टम चलता. आनी असलोच एक सिस्टम म्हणटा तो आमच्या भावार्थाचो. इट्स द लॉ ऑफ फेथ इन क्रायस्ट जीसस. आनी जेन्ना आमी त्या सिस्टमान चलता तेन्नाय ताचो रिजल्ट, ताचो परिणाम तोच जाता. आतां जरी तर स्पिरिच्युअल वर्ल्डा आनी फिजिकल वर्ल्डा मदें एक कनेक्शन आहा पळय तें आमच्या भावार्थाचें, एके भाशेचें कनेक्शन आमच्या भावार्थाचें. तो तेन्ना आमी त्या भावार्थाच्या सिस्टमा प्रमाणे चलता तेन्ना तें कनेक्शन आहा तेंवूय जे भशेन चलोंक जाय, जे भशेन देवान डिजायन केल्लें आहा ते भशेन चलता. जेजू जेन्ना संवसारांत चल्लो तेन्ना दर एक हिलींग ताणें केलें पळय तें तातूंत खंयच्या तरी हिलिंगान आमकां भावार्थ मेळोवचो ना अशें दिसता तुका? ना न्हू. दर एक हिलिंगान, दर एक बरेपण जें जेजून केलें, जावं ही कोणाक हील केलो, जावं कोणाच्या कुडींतल्यान मेळो आत्मो काडलो, जावं आनी कसली मिरेकल केली, जावं ती काना गांवांत उदकाचो सोरो केल्लो, तातूंत लेगून आमकां कोणाचो तरी भावार्थ पळोवंक मेळटा न्हू. आनी हो भावार्थ कोणाचेर दवरलेलो? जेजूचेर दवरलेलो, जेजूच्या नांवांचेर दवरलेलो. आनी जेजूची जी पदवी आहा ताचेर दवरलेलो. जायरसाचो भावार्थ दवरलेलो की जेजून जरी तर आपल्या धुवेचेर येवन हात दवरलो जाल्यार आपल्याची धूव बरी जातली. तो जेजू कडेन एक शोधपती आयल्लो. ताणें भावार्थ दवरलेलो की जेजून जरी एक उतोरूच उलयलें जाल्यार आपलो सेवक बरो जातलो. तर जेजू जेन्ना संवसारांत चल्लो तेन्ना पासून सेम सिस्टम, सेम लॉ अप्लाय जातालो भावार्थाचो. कोणाक हिलींग मेळना, कोणाक बरेपण मेळना, ताणें पयलो आपलो भावार्थ उचारलेलो आनी तो आपलो भावार्थ वेव्हारांत घातलेलो. तर सिस्टम जरी सेम उरता जाल्यार तसलोच भावार्थ आयज तुवें आनी हांवेनूय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक जाय. कित्याक सिस्टम तर सेम न्हू. देवान जेन्ना संवसाराच्या स्टार्टिंगाक थाऱ्यार घातलेलो आनी तो संवसाराच्या एंडाक पासून उरतलो, तर आमी त्या सिस्टमा प्रमाणे चलोंक जाय. जरी तर देवाच्या राजा प्रमाणे आमी जिवीत जियेतलीं जाल्यार. जायते फावटी अशें जाता की आमचो भावार्थ वयर सकयल जाता पळय. एके घडये मे बी आमचो भावार्थ खूब थीर आसा, खूब गोड आसा, पूण जायते फावटी आमकां सिट्युएशन दिसता आनी आमचो भावार्थ हालूंक लागता. आपोस्तलां बराबर तेंच जालें. तांणी जायतीं मिरेकलां पयलीं जेजू कोत्ता पळय तीं, पूण रोखडेच दुसरे घडयेक आमकां पळोवंक जाता की तांणी एके घडये एक मिरेकल पळयलां. एके घडये तांणी पळयलां जेजू फकत 5 उड्यान 2 मासल्यो आसल्यो ताजें तांदून 5000 लोकांक तो जेवण दिता. ती मिरेकल ती तसली तें वॉट्स द कोंकणी वर्ड फॉर मिरेकल? घडीत तसली मिलाग आपोस्तलांनी पळयल्या खरी, पूण रोखडेच दुसरे घडयेक ते जेन्ना एका वादोळ मोडान सांपडटात तेन्ना तांचो भावार्थ हालूंक लागता. आनीक एके घडये जेन्ना जेजून आपल्या आपोस्तलांक दोग जाण भायर धाडले उतर परगटूंक, मेळे आत्मे काडूंक, हात धरून लोकांक पेकोणी दिवपाक, तेन्ना तांचे कडेन एकलो बापूय आनी एकलो चेडो आयलो. मेळो आत्मा आसलोलो, पूण ते शीस तो मेळो आत्म्याक भायर काडूंक जायना जालें. आनी बापूय म्हणटा जेजूशी वता आनी जेजूक सांगता, जेजू तुज्या शिंसा लागीं जावंक ना, तूं तरी आमची काकूट कर. आनी जेजू तेन्ना आपल्या शिसांक म्हणटा, कित्याक लागून तुमचो भावार्थ उणो? तर जेन्ना आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत आसा खरो, तो वयर सकयल जाता, डिपेंडींग ऑन आमचें सिट्युएशन, डिपेंडींग ऑन आमी कितें पळयता, आमी कितें आयकता, आमी कित्याचेर आमच्या मनान सगलो नियाळ करता, तातूंत आमचो भावार्थ वयर सकयल जावंक जाता.
जरी तर आमचे सिट्युएशन आमी स्टार्ट करतना भावार्थ उंच आहलो, पूण जरी तर आमच्या कानांतल्यान आमच्या दोळ्यांतल्यान आमी कितें पळयलें जें देवाच्या उतरां आड वेता, जाचेर कित्याचेर आमी भावार्थ दवरतालीं ताचे आड वेता, जाल्यार तो भावार्थ खालायूंक जाता, आनी हेंच आमी पळयता जायरस जेन्ना जेजू जायरसा बराबर वेतालो तेन्ना आमी पळयता, कित्याक जायरसाचो भावार्थ कित्याचेर दवरलेलो आहलो की जेजून आपल्या दुवेचेर जरी हात दवरलो जाल्यार ती आपली धूव बरी जातली आहली, आनी तो वेता. तेन्ना ताचे वाटेर जेन्ना तो वेता तेन्ना ही बायल येवन जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी तिका पेकोणी मेवता, आनी जेजू रावता, वाटेर रावता आनी तिचे बरोबर भासाभास करता, तिका विचारता कोणें म्हज्या आंगोस्त्राक हात लायलो, आनी तिका एक्सप्लेनूय करता की हांवें तुका बरी करूंक ना, पूण तुज्या भावार्थांतल्यान ही पेकोणी तुका मेवल्या. आतां जायरसाच्या दोळ्यां फुडल्यान ही पेकोणी, हें अजाप, ही मिलाक जाल्या न्हू. जेन्ना जायरस ती पळयतलो तेन्ना ताचो भावार्थ वाडटलो, कित्याक ज्या जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरलेलो त्या जेजूचेर त्याच जेजूचेर त्या जेजून हात दवरिनासतना पासून एके बायलेक पेकोणी मेवली, फकत ताच्या आंगोस्त्राक हात लावन. हें जायरसान पळयलां आसतलें, आनी जेन्ना तो हो पळयतलो तेन्ना ताचो भावार्थ वाडलो आसतलो. पूण रोखडेंच दुसरेच घडयेक ताच्या घरा कडले कोण येवन ताका सांगता जेजूक आनी घरा कडेन हाडून फायदो ना, कित्याक तुजी धूव ऑलरेडी धूव बरी जाली ना. ते येवन जायरसाक सांगता जेजूक आनी घरा कडेन हाडून फायदो ना, कित्याक तुजी धूव आनी उरोंक ना. पूण हातून जरी तर जायरसान हाका ह्या उतराक कान दिल्लो जाल्यार ताचो भावार्थ वाडटलो आसलो की उणो जातलो आहलो. ताणें आतांच एक मिलाक पळयल्या, जेजूच्या फकत आंगोस्त्राक हात लावन एके बायले कडेन मिलाक पळयल्या. पूण दुसरेच घडये येवन कोण ताका सांगता तुजी धूव आनीक उरोंक ना, सो जेजूक आनी घरा हाडून फायदो ना. भावार्थ उणो जातलो, भावार्थ आलूंक जातलो न्हू. धूव जें आपूण मागतालो की म्हजी धूव बरी जाली ती आतां मरोन गेली. एक धूव मरोन गेली जाल्यार ताच्या उपरांत आनी कितें, मरना उपरांत आनी कितें करूंक जाता, मरना उपरांत आनी पेकोणी दिवंक जाता. हें संवसाराचे नदरेन इम्पॉसिबल दिसतालें न्हू. जालें, मेली आतां ती, आतां आनी कांयच करूंक जायना. तर आतां आनी जरी तर धूव मेली कांयच करूंक जायना. पूण हातून आमचे एक नोट करूंक जाय म्हणटात हें, जेजू ह्या सिट्युएशनाक कसो रिस्पॉन्ड करता पळय तो. जेजू जायरसाक इमिडिएटली सांगता तूं भियेनाकाय, तुवें जो भावार्थ दवरलोय तो सेम भावार्थ तूं दवरूंक कंटिन्यू कर. ही सेज ओनली, थोड्या ट्रान्सलेशनांनी आमी वाचलें जाल्यार आमकां मेवता जीजस टेल्स जायरस ओनली बिलीव, तूं फकत भावार्थ दवर. दुसऱ्या ट्रान्सलेशनान आमी पळयलें आमकां मेवता जेजू म्हणटा कीप ऑन बिलिवींग, म्हणजे जो तुवें भावार्थ दवरलोय तोच भावार्थ दवरूंक तूं कंटिन्यू कर, तुजो भावार्थ तूं आलोंक दिनाकाय. कित्याक जेजूकूय खबर आसली की जरी तर फिजिकल वर्ल्डान जायरसाची धूव मेल्या खरी, पूण आपले कडेन ती पदवी आहा जेजूच्या नांवान, जेजूच्या हातीन, जेजून जो पवित्र आत्मो जेजूचे भितर वावर करतालो तातूंत ती पदवी आहा मेल्ले धुवेक पासून पोत्तून जिवीत मेवपाक. तो एंड रिजल्ट जो आहलो जेजू जेन्ना जायरसा बराबर भायर सरलो वचोंक ताचे धुवेचेर हात धरूंक, तेन्ना जेजून एंड रिजल्ट पळयलो की जायरसाची धूव बरी जाल्या. ती बरी जाल्या आनी तिच्या पेकोणे पोरमणे तिचे पेकोणे वरवीं देवाक महिमा मेवल्या. हो एंड रिजल्ट जेजून पळयलो की आपूण जेन्ना वेतलो तेन्ना जायरसाची धूव बरी जातली. पूण जेन्ना वाटेक एक बॅड न्यूज येता, एक न्यूज येता जो एंड रिजल्ट जेजून पळयलो ताचे अगेन्स्ट, ताचे ऑपोजीट, तेन्ना जेजू आपलो भावार्थ घट दवरता खरो,
पूण जायरसाकूय सांगता तुजो भावार तूं हालोंक दिना काय, बिकॉज जेजूक खबर आसलेली की जेन्ना स्पिरिच्युअल वर्ल्डान जी जायरसाचे दुवेक पेकोवणी आसली, जिवीत आसलें तें जरी फिजिकल वर्ल्डान येतलें जाल्यार तो मोदें भावार्थ आसलेलो गरो, भावार्थ आसूंक गरज, आपलो भावार्थ आनी जायरसाचोय भावार्थ. कित्याक जरी जायरस त्या घडये भियेल्लो आनी ताचो भावार्थ उणो जाल्लो, हो भावार्थाच्या जाग्यार ताच्या काळजान भिरांत आयलेली, जाल्यार तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आनी फिजिकल वर्ल्डा मदें कनेक्शन जें आहलें तें ब्रेक जातलें आहलें. तो जेजू जायरसाक सांगता तूं भियेना काय, पूण फकत भावार्थ धरीत राव, तुजो भावार्थ तूं हालोंक दिना काय. कोण कितें तुका येवन सांगता ताचेर तूं कान दिना काय, पूण जो तुवें भावार्थ धरलाय, म्हज्या नांवान म्हजेर जो तुवें भावार्थ धरलाय त्याच भावार्थान तूं थीर राव. आनी जेन्ना जायरस हें उतर आयकता जेजूचें आनी भिरांत तो आपल्या काळजान येवंक दिना, कोण कितें येवन ताका सांगता तें फुडें गेलें म्हणटच ताका दिसता घरा कडेन लोक रोडटा, तरी पूण जेजूचें सांगणें आयकून तो आपलो भावार्थ हालोंक दिना, न्ही म्हूण आपल्या भावार्थाचे अगेन्स्ट कांय उलयना, कांय उच्चारिना. आनी ह्या भावार्थाचो परिणाम आमी सगळीं जाणो की जेन्ना जेजू वेता जायरसाचे दुवेचेर हात दवरता आनी तिका उलो करून म्हणटा दुवे उठ, तेन्ना ती मेलेली आसली खरी, पूण ती जेजून जेन्ना हात दवरलो आनी तिचे लागीं उलयलो, तिका उलोवन हुकूम घातलो, तेन्ना ती मोन्नांतली लेगून उठोन बसता आनी चलोंक लागता. हातून दोनी वस्तूंनी आमकां कोणें जेजू कडल्यान बरेपण अनुभवलां तांच्यांनी आपलो भावार्थ वेव्हारांत घातलेलो दिश्टी पडटा. तो जो स्पिरिच्युअल वर्ल्डान जें आमचे पासत देवान सगळें बरेपण वतून दिलां, सुभावपणें दिलां, तें आमकां ह्या संवसारांत अनुभवूंक कनेक्शन म्हणटा तें आमचो भावार्थ. मेन कनेक्शन म्हणटा तें आमचो भावार्थ. आनी त्या भावार्थांतल्यान मागीर आमचें चिंतप येता, त्या भावार्थान आमचीं उतरां येता. पूण हो भावार्थ आमी राखूंक गरज. हो भावार्थ आमचो म्हणजे सिट्युएशनान जरी कितें बरेपणाक आमी बिलीव करता, आमी बरेपण अनुभवूंक मागता, तेन्ना ते आमी ते वाटेर आमी चलतना आमचो भावार्थ राखूंक आमकां गरज. आमी आतां जरी रातची खंयसर चलोन वेता, मे बी बसीन ट्रॅवल करताली, और बस आमच्या दारा फुडल्यान थांबना, मे बी एका जाग्यार वचून थांबना, थिंगासरल्यान आमकां चलोन येवंक जाय. आतां आमी बाजारान गेल्लीं, आमचे लागीं आमचें बॅग आसतलें, फोन आसतलो, पर्स आसतलें, थोडे पयशे आसतले. त्या जाग्यारच्यान आमी बसींतलीं देंवल्या आनी आमच्या घरा मदें जरी आमी चलोन येताना आमी सगल्यो आमच्यो वस्तू बोट धरून चलता न्हू, आमकां त्यो शेणलेल्यो नाका न्ही म्हूण कोणें येवन चोरलेल्यो नाका, सो आमी गोट धरून चलता. कित्याक एक घडये जाता कावूक आसता तेन्ना कसलो डेंजर आसता, कोण लिपोन रावता खरो, पूण आमी जे आमचे व्हॅल्युएबल ज्यो वस्तू आसता, फोन, वॉलेट, पर्स आनी कितें आमचें घडयाळां, कसलें भांगर आहा जाल्यार सगळें आमी सांबाळून चलता, तें राखून चलता. तेच परी आमचो भावार्थ. आमी जेन्ना ते जिविताचे वाटेर चलता तेन्ना आमचो भावार्थूय आमकां राखूंक गरज. आमचो भावार्थूय आमकां राखूंक गरज. कित्याक आमी फाटले फाटी पळयलां, थोडीं जाणां तुमी आसतलीं, द डेवल, आमी स्क्रिप्चर पळयल्लो, कॅन यू पुट दॅट स्क्रिप्चर, द डेवल रोम्स लायक अ रोरिंग लायन. आमचो जो दुस्मान आसा, शैतान जो आहा, तो म्हणटा, बायबल आमकां सांगता, तो हो भोंवता एक लायन कहो, कोणाक आपल्यान खावंक जाता पळय तो, ताणें सगल्यांक खावंक जायना. कोणाचो भावार्थ थीर आहा, कोणाचो भावार्थ गोट आहा जेजूचेर, देवाच्या उतराचेर,
तांकां सैतानान आत पासून लावंक जायना. पूण भावार्थ जेन्ना उणो जावन आमच्या काळजांत आमी भिरांत भितर सरोंक दिता, डावट भितर सरोंक दिता, हुस्के खोंती आमी भितर सरोंक दिता, तेन्ना त्या सैतानाक एक दार उक्तें जाता आमच्या जिवितांत येवन निसंटोन करूंक, आमच्या जिवितांत भितर सरोन लुसकोण करूंक. तेका लागून 1 Peter 5:8 आमकां म्हणटा, बी सोबर एंड बी विजिलंट. बी विजिलंट टू डू वॉट? आमचो भावार्थ आमी उणो जावंक दिनाचो. तर हे वाटेर जेन्ना आमी चलता तेन्ना अंडर ग्रेस आमी म्हणटा की सगळीं बेसांवां जोडूंक आमच्यांनी आनीक वावरूंक नाका, कित्याक आपले कुरपेन देवान सगळीं बेसांवां आमकां दिल्यात. पूण कितें तरी करूंक आमकां वावरूंक जाय न्हू. आमी घरांत बसून म्हणोंक जायना की देवान जी बेसांवां दिल्या ती आमी आनी कांयच करूंक नाका, ती ऑटोमॅटिकली आमच्या जिवितांत येतली. आमकां ती बेसांवां जोडूंक वावरूंक नाका खरी, पूण आमकां वावरूंक जाय आमी देवाच्या व्हॉट्स रेस्ट इन कोंकणी? रेस्ट विसो. तो देवाचेर विश्वास धरून ना वो जाणो, we'll be able to take viso only when we trust God, no, only when we have that faith. So that is what I'm getting at, की जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास धरून आमी चलता, त्या जरी तर आमी म्हणटा की आमकां देवाचेर विश्वास आहा, आमकां देवाचेर भावार्थ आहा, पूण आमच्या माथ्यार सगळो टेन्शन आहा, जाल्यार आमी सारकें उलयता जातलीं की आमी म्हणटा देवाचेर आमकां भावार्थ आहा. भावार्थ आनी माथ्यार टेन्शन बाराबर वचूंक जायना. एक तर आमच्या जिवितांत भावार्थ आसता, ना जाल्यार हुस्के खोंती आनी टेन्शनां आसता. दोनी बाराबर आसूंक जायना, कित्याक जितलो आमचो भावार्थ वाडटा तितलें टेन्शन उणें जाता आनी आमी त्या विसवान भितर सरता. द हायर आर फेथ, द मोर विल बी द रेस्ट ऑल्सो. आमकां टेन्शन आसचें ना की अरे म्हाका हें म्हज्या जिवितांत जाल्लें जाय, देवान दिना खरें, पूण तें आतां कशें येतलें, हांवें कितें करूंक जाय, देवा लागीं कशे भशेन मागूंक जाय, देवान हांवें देवा पासत कितें करूंक जाय, हांवें आनीक कन्फेशन करूंक जाय काय, आनीक मिसा वचोंक जाय काय, आमी कितें करूंक जाय हाचें टेन्शन आनी आमच्या मनार आसचें ना. कित्याक जेन्ना आमी तो भावार्थ आमचो वाडटा तेन्ना तो आमचे हुस्के कोंती सकयल वता. दोनी सुबेज आसूंक जायना, एक तर भावार्थ सुबेज आसता, ना जाल्यार आमचे हुस्के कोंती सुबेज आसता. जेन्ना हुस्के कोंती सुबेज जाता तेन्ना भावार्थ सकयल वता, आनी जेन्ना भावार्थ वाडटा तेन्ना हुस्के कोंती जिवितांतल्यान भायर सरोन येता. तर आमी जो एफर्ट घालूंक जाय तो आमचो भावार्थ थीर धरून आमचो भावार्थ वाडोवप आनी ते देवाच्या विसवान आमी भितर सरप. देवाचो जो रेस्ट आसा, देवाचो जो पीस आहा तो आमी अनुभवूंक, त्या रेस्टान आमी रावपाक. आनी तो रेस्ट येता जेन्ना आमी आमचो भावार्थ वाडत वता, आमचो भावार्थ घट उरता, थीर उरता. आनी भावार्थ तो जेन्ना थीर उरता तेन्ना ताचो मिनींग हो की आमचे सरावंडींग सिट्युएशन कशेंय दिसो, नेगेटीव दिसो, होपलेस दिसो, तेन्ना पासून आमी तें सिट्युएशन पळयना जावन आमी पळयता जेजू वरवीं आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आयलां पळय तें. आतां ते जे बायलेची आमी खबर केल्या ती 12 वर्सां बरी नाहलेली. सगळ्या दोतोराशी ती गेल्ली, पूण दोतोरांनी कांयच करूंक जायनाहलें. सगळे तिचे पयशे काबार जाल्ले, पूण तिचें सिट्युएशन इम्प्रूव जावचे बदलेक बस जावन वतालें. तें सिट्युएशन तिका दिसतालें ती आपले कुडीन तें दुयेंस अणभवताली खरी, पूण तिचो जरी तर ती त्या सिट्युएशन आपलें घेवन बसलेली वा त्या सिट्युएशनाक लागून तिणें तो भार घेतलोलो जाल्यार त्या वेळार जेन्ना पेकोणी तिणें घेवंक जाताली त्या टायमार तिचो जरी ते हुस्के कोंती सुबेज आसलेलो तिचो भावार्थ वयर येवंक पावचो नाहलो. तिच्या सिट्युएशनान आमी पळयता तिचो भावार्थ
सगळ्यांकीन चड आसलेलो. सो त्या भावार्थान जेन्ना तिणें पावल मारलें तेन्ना तिणें पळोवंक ना की बाबा म्हजे कुडीन आनी शक्ती उरोंक ना की हांव त्या क्रावडांतल्यान धुकलून करून वचोन जेजूक हातना. जरी तर कोणें म्हाका पळयली जाल्यार म्हाका म्हाका त्या सोसायटीन भायर येवपाक पासून एक भायर येवपाक पासून तिका मेळनासलें, कित्याक तिंकां तेन्ना ते अनक्लीन म्हणटाले. तो ती त्या सिट्युएशनान आसतना, त्या दुयेंसान आसतना ती सोसायटीन भायर पासून येवंक जायनासली. पूण तिणें तें सगळें सिट्युएशन पळोवंक ना की आपल्याक भायर येवंक मेळना, म्हजे कुडीन आतां शक्ती ना, कित्याक इतलो सगळो क्रावड जेजूचे जेजूक तें कोण चलतात त्या क्रावडांतल्यान आपूण धुकलून करून वचोंक. तिचो फकत भावार्थ आसलेलो की जरी तर आपणें जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो पासून जाल्यार आपल्याक पेकोणी मेवतली. हो तिजो भावार्थ आसलेलो. आनी तिणें तो आपलो भावार्थ सगळ्या हुस्क्या कोंती व्हरून वयर केलो, सगळ्या हुस्क्या कोंती व्हरून सुबेज केलो. सिट्युएशनाक तिणें पळोवंक ना. सेम आमच्या जिवितान आमकां हातून एफर्ट घालचो पडटा की आमी आमच्या सिट्युएशनाक पळयना जावन देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून. आनी हातून आमकां एफर्ट घालचो पडटा, कित्याक भुरगेपणारसान आमी शिकोन येता की आमकां जें दिसता तेंच खरें आसता, जें दिसना तें खरें ना. भुरगेपणार सावन आमी हें शिकोन येता. आमी काम करता तेन्ना म्हणटा तुमी जें काम करता तें भुरगेपणान केलें कांय फायदो मेळचो ना. जें काम करता एक स्टेप फुडें वचोन मातशें कितें एक्स्ट्रा पासून करता तें सगळें पात्रांवांक दिसोंकूच जाय, तें सगळें बॉसाक दिसोंकूच जाय, ना जाल्यार कितें फायदो. इंग्लिशीन म्हणटा आउट ऑफ सायट इज आउट ऑफ मायंड. म्हणजे जें कितें दोळ्या फुडल्यान आसना तें मनान आसना. सो भुरगेपणारसानूच आमकां आमी हेंच प्रॅक्टीस करीत आयल्या की आमकां जें दिसता तें आमी बिलीव करतात. पूण आमकां सगळीं जी बेसांवां जेजून दिल्यान, जेजून आपल्या मनान पुनर्जीवणपणा वरवीं फावो केल्यान, दोज आर ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. आनी द थिंग अबाउट स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स इज की ती आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी आमकां पळोवंक जायना. फिजिकल दोळ्यांनी आमकां पळोवंक जायना. तेकाच लागून आमकां भावार्थाची गरज. जरी तर एक वस्त आमकां दिसता जाल्यार ताचेर ती बिलीव करपाक आमकां भावार्थाची गरज जाय. हो आमकां आतां कुलर दिसता हिंगासर, दिसता आमकां दोळ्यान न्हू, जाल्यार आमकां म्हणची गरज पडटली की आय हॅव फेथ दॅट देर इज अ कूलर ओवर देर. म्हाका भावार्थ आहा थिंगा कॉर्नराक एक कूलर आहा म्हणून, कित्याक आमकां तो दिसता न्ही. जो तो दिसता ताचेर बिलीव करपाक आमकां भावार्थाची गरज ना. भावार्थाची गरज पडटा जेन्ना जी वस्त दिसना पळय तिजेर बिलीव करपाक. आतां दिसना म्हणजे हें न्ही की ती वस्त ना. भलायकी कोण जरी एका दुयेंसांतल्यान वेता हें ना की तिजी भलायकी नाच. तिजी भलायकी ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डान दिसना, ती फिजिकल वर्ल्डान आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी ती आमकां दिसना जायत. पूण त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ती फूल भलायकी, फूल पेकोडणी, फूल हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ आसा. ती पळोवपाक आमकां भावार्थाची गरज. जायरसाची धूव फिजिकल वर्ल्डान मेल्ली, मेल्या खरी, पूण तिका जिवी पळोवपाक भावार्थाची गरज. कित्याक ती स्पिरिच्युअल वर्ल्डान जेजून जरी येवजल्लें की आपूण हात धरून ती बरी जातली. दॅट वॉज अ स्पिरिच्युअल miracle, the spiritual blessing that Jesus had planned for Jairus. But to see that, Jairus needed faith. सो ज्यो वस्तू आमकां आहा त्यो स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा, देवान आमकां त्यो सगळ्यो फावो केल्या, त्यो बिलीव करपाक आनी त्यो ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डानसान आमच्या फिजिकल वर्ल्डान हाडपाक आमकां भावार्थाची गरज. दिसता त्या वस्तूंक भावार्थाची गरज ना, त्यो आमच्या दोळ्या फुडल्यान आहा. We can see the proof. Faith is needed only when we cannot see the things which God has provided. And पूण त्यो आमकां दोळ्यांतल्यानी दिसना खऱ्यो, पूण त्यो आहा म्हूण आमचे लागीं एविडन्स आहा. आतां कित्याचो जरी आतां हाचो एविडन्साची गरज पडटली आमकां. कूलर आहा म्हणून आमकां तो दोळ्या फुडल्यान दिसता,
पळय. सो ताजो आनीक सेपरेट एविडन्स ना, तोच एविडन्स की तो आमच्या दोळ्या फुडल्यान आहा म्हणून. आतां जी देवान आमकां बेसांवां दिल्या ती स्पिरिच्युअल बेसांवां, आनी ती बिलीव करपाक आमकां आमच्या भावार्थाची गरज. पूण देवान आमकां ताजेरूच सांडूंक ना. देवान आमकां जी बेसांवां ताणें दिल्या ताचो सगल्याचो आमकां एविडन्स दिल्लो आहा, ताचे सगल्याची आमकां गॅरंटी दिल्ली आहा. आनी तो एविडन्स बायबल. तो एविडन्स तें देवाचें उतर जें आमकां बायबलान मेवता. तो बायबल जावन आसा आमच्या सगल्या स्पिरिच्युअल बेसांवांनी जें देवान आमकां भरल्या, सगळीं जीं बेसांवां आमच्या जिवितान देवान दिल्या ताचें एविडन्स, ताची गॅरंटी हो बायबल. जरी तर आमकां रिटन डॉक्युमेंट कोणूय दिता, वय न्हू, रिटन डॉक्युमेंट कोणूय दिता ताजे वयर आनी आमी आर्ग्युमेंटांनी करूंक जायना की हें सारकें न्ही तें सारकें न्ही. एक तो रिटन डॉक्युमेंट दिलो, प्रॉपर्टी पेपर्स दोत्तो, त्या प्रॉपर्टी पेपराचेर आतां आर्ग्यू आनी करूंक जाता. जरी तर तुजें नांव प्रॉपर्टी पेपराचेर येयलें, दॅट इज दी एविडन्स, दॅट इज दी गॅरंटी की ती प्रॉपर्टी तुजी म्हणून. सेम बायबल. जरी तर बायबलान बरयलेलें आसा की तुज्या जिवितांत जेजून तुका भलायकी दिल्या, जाल्यार दॅट इज द रिटन एविडन्स की तुज्या जिवितांत भलायकी इज योर रायट, इज योर इनहेरिटन्स. Inheritance is what? Dies. So bolaiki, success in your job, in your business, in your families, happy families, happy marriages, love between you, your spouse, your husband, your wife, your children, success for your children, a good life for you. Everything God has given us. Every blessing God has given us, and He has given us a proof in the Bible. But we need a faith to see those things. Ami munta faith comes by hearing, and hearing by the word of God. That means jenna ami devache utar वाचता आनी त्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां तो एविडन्स मेळटा, ती गॅरंटी मेळटा की देवान जें बेसांव आमकां फावो केलां तें खऱ्यांनीच ताजो एक एविडन्स आमकां आहा. तें आमच्या कानार पडटा, तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडटा. पूण नेक्स्ट स्टेप येता जेन्ना तें आमी आयकलां, त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरला, त्याच उतराचेर आमी तें इमॅजिनेशनूय बिल्ड करूं, आमचें इमॅजिनेशनूय घडोवन हाडूं तें देवाच्या उतराचेर दवरलेलें. आनी हाचो मिनींग हो की जरी तर यू आर बिलिव्हिंग फॉर अ हिलिंग, and you get the evidence that by the wounds of Jesus you are already healed. You hear that word, and based on that word your faith is come, your faith is developed. When you heard that word, जेन्ना तें उतर आयकलें आमी की जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, तेन्ना तें उतर आयकलें म्हणटच आमकां त्या उतराचेर भावार्थ येता. पूण नेक्स्ट स्टेप येता की त्या उतराचेर आमी आमचें इमॅजिनेशन घडोवन हाडूंक जाय. म्हणजे जेजूच्या गाव्यांनी आमकां पेकोणी मेवल्या म्हणटच आमी आमकांच बरीं जाल्यांक आमच्या मनान पयलीं पळोवंक जाय. आमची कुडीन ती दूख आसत, आमकां कितें करूंक पयलें मे बी म्हज्या हातीन दूख आहली, म्हाका पयलो हात म्हजो उबारूंक जायना जायत, पूण फिजिकल वर्ल्डान हात उबारूंक जायना. पूण जेन्ना तें देवाचें उतर आमी आयकता, ताचेर आमचो भावार्थ दवरता, तेन्ना आमच्या मनान आमी आमकांच पळोवपाक जाय की म्हजो हात म्हज्यान उबारूंक जाता. अशें परी की त्या म्हज्या हातीक हिलींग मेवलां, ऑलरेडी मेवलां. आनी जायत्यो टेस्टिमनी आमच्यो अश्यो आयिल्ल्यो आहा की आपले कुडीन ती भलायकी अणभवचे पयलीं तांणी ती आपली भलायकी आपल्या मनान पयल्या. जेन्ना तें देवाचें उतर तांणी आयकलें, त्या उतरांतल्यान तांकां भावार्थ मेवलो, आनी त्या भावार्था वरवीं तांच्या मनांतलें चिंतप पयले सुवातेर चेंज जालें. पयलीं ती पळयतालीं आपले कुडीन दूख आहा, आपले कुडीन कितें करूंक जायना, चलोंक जायना, हात वयर काडूंक जायना, बोटां बेंड करूंक जायना, हें ती पयलें जेन्ना पळयतालीं तेन्ना जेन्ना तांकां देवाच्या उतरांतल्यान भावार्थ आयलो, तेन्ना तांच्या मनांतली जी इमेज ती हांची आहली, तें इमॅजिनेशन आहलें, तें पिक्चर आहलें, तें दुयेंसाचें
दुयेंसांतल्यान भायर सरोन भलायकेचें जालें आनी ती आपल्या मनान आपल्याक पळोवंक लागली की आपणें जें पयलें करूंक जायनासलें तें आतां करूंक जाता, कित्याक म्हाका पेकोणी मेवल्या. तें मनान तांच्यांनी पयलें पोवन हाडलें. सो भावार्थ आयकॉन आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आयकॉन येता खरो, पूण नेक्स्ट स्टेप येता जेन्ना तें उतर जें आमी आयकलां ताचेर आमचें मन बदलता. आमच्या मनान जें पिक्चर घडलेलें आहा आमच्या सिट्युएशनाचेर, आमच्या कुडीचेर, आमच्या आमी कितें पळय तें पिक्चर मनान बदलता. दॅट इज द सेकंड थिंग दॅट हॅपन्स वेन वी हियर द वर्ड एंड देन वी बिलीव द वर्ड. कित्याक पयले सुवातेर भावार्थ म्हणला तो आमी कितें आमकां दिसना तें पळोवपाक जाय. कितें दिसता ताका न्हू, पूण कितें आमकां दिसना तें पळोवपाक. ती वस्त आसा खरी, पूण स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा, पूण ती पळोवपाक आमचो भावार्थाची गरज. आनी तें आमी पळयता आमच्या मनाच्या दोळ्यांतल्यान. द इमॅजिनेशन, द पिक्चर दॅट वी हॅव इन आवर मायंड, नॉट विथ द फिजिकल आयज, नॉट विथ द फिजिकल आयज. सो असलो भावार्थ आमच्या जिवितान, आमच्या जिविताचे वाटेर चलतना असलो भावार्थ न्हूच आमी फर्स्ट ऑफ ऑल गार्ड करूंक ऑर सांबाळून दवरूंक, पूण तो वाडोवंकूय. आतां जोरी तर एग्जाम्पल आमी घेतलं, सेम एग्जाम्पल जायरसाचो भावार्थ आहलो की जेजून ताच्या धुयेचेर येवन हात धरूंक जाय आनी तेन्ना ती बरी जातली. पूण दुसरे वाटेन तो शोधपती आहलो तो म्हणटा जेजू तूं येवपाची पासून गरज ना, तूं फकत तुजें उतर उलय आनी तुज्या उतरांतल्यान म्हज्या सेवकाक भलायकी मेवतली. तो म्हणटा तुवें येवपाची पासून गरज ना आनी म्हज्या घरान तुवें येवपाक फावो लेगून ना, फकत तुजें उतर उलय तूं आनी तुज्या उतरांतल्यान म्हज्या सेवकाक भलायकी मेवतली. दोगांचो भावार्थ दुसरो आहलो. तर आमी आमच्या जिविताचे वाटेर तो भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न करूंक जाय. प्रयत्न करूंक आमकां गरज ना की तें बेसांवां जोडून घेवपाक. बेसांवां दिल्लीं आहा आनी सुबावपणी दिल्लीं आहा देवान आपले कृपेन, पूण ती बेसांवां जरी आमी अणभवतलीं जाल्यार आमच्या जिवितान तो भावार्थ वाडोवंक आमकां गरज. वी हॅव टू डेव्हलप आवर फेथ. आनी हो फेथ जरी आमचो डेव्हलप जातलो जाल्यार तो देवाच्या उतरा विणे जावंक जाय. जरी तर आमच्या जिवितान देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितान भावार्थूय आसचो ना. जरी तर आमच्या जिवितान देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितान तो भावार्थूय आसचो ना. कित्याक भावार्थ येता तो फकत देवाच्या उतरांतल्यान. आमी म्हणीत की आमकां भावार्थ जायते हेर वस्तूंचेर आहा, आमच्या अबिलिटीचेर, आमच्या टॅलंटाचेर, आमच्या स्किलीचेर आहा. आमकां जरी तर कोणाक टॅलंट आहा, ओके, बरें कितें एक धाकटुलो वूड पीस घेवन ताजेर कार्व करूंक, तातूंतल्यान बरी कितें एक आर्ट घडून हाडूंक. पूण जरी तर फाल्यां ताजो एक्सिडंट जावन ताजो हात मोडलो जाल्यार मागीर जो ताचो भावार्थ आपल्या टॅलंटाचेर आहलो तो ताका वेव्हारांत घालूंक मेवतलो आहलो ना. कोण जरी फुटबॉल खेळटा पूण सेम कितें तरी जावन ताचो पांय डॅमेज जालो, इंजरी जाली, फुटबॉल खेळोंक आनी मेळचो ना. सो जो भावार्थ आमी आमच्या अबिलिटीचेर दवरता, आमच्या टॅलंटाचेर दवरता, तो भावार्थ न्हू. भावार्थ फकत येता देवाच्या उतरांतल्यान. दॅट इज वाय रोमन्स 10:17 फेथ कम्स म्हणटा. आमी म्हणटा फेथ कम्स बाय हियरिंग. फोकस वता त्या हियरिंगाचेर. पूण आमी रियलायज करूं दॅट फर्स्ट पार्ट विच इज फेथ कम्स बाय हियरिंग. फेथ कम्स, that means the word of God itself contains that faith which we need for our life. ते देवाच्या उतरानूच तो भावार्थ दवरलेलो आहा जो आमच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत आमकां गरज आहा. ते देवाच्या उतरानूच तो भावार्थ आहा. हें जरी आमी बायबल पळयता तातूंत ती फकत उतरां न्हू, त्या उतरांनी जी आमी वाचता, ती आमी आयकता, त्या उतरांनी तो
भावार्थ दवरलेलो आहा आनी त्या जेन्ना ती आमी उतरां वाचता आयकता आनी तांचेर नियाळ कोत्ता त्या उतरांतल्यानी आमच्या जिवितांत तो भावार्थ त्या उतरांतल्यानी येता. That is why it says faith comes. Faith comes. The Bible is very clear. Faith comes. Hallelujah. Thank you, Jesus. तर जरी तर आमच्या जिवितांत देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितांत भावार्थूय आसचो ना. आनी जरी तर आमी आमच्या जिविताचे यात्रेन भावार्थ जरी वाडोवंक सोदता जाल्यार आमच्या जिवितांत जरी तर आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक सोदता जाल्यार त्या उतराचोय जागो आमच्या जिवितांत वाडोवंक गरज. त्या उतराचोय जागो आमच्या जिवितांत वाडोवंक गरज. जरी तर आमच्या दर एक दिसा आमी उतराक फकत एका वराचो जागो दिता, 24 वरांतलो फकत एका वराचो जागो, उरलेलीं 23 वरां हेर सगळ्या वस्तूक वेतात जाल्यार आमचो भावार्थूय तितलोच लिमिटेडूच आसतलो न्हू. कित्याक भावार्थ कित्यान दवरलेलो आहा? उतरांनूच न्ही, देवाच्या उतरान तो भावार्थ दवरलेलो आहा. आनी त्या उतराक जरी आमी 24 वरांतली फकत एक वर दिता जाल्यार तो भावार्थूय लिमिटेडूच आसतलो. पूण जरी तो जें कितें आमी करता, हांव म्हणिना की 24 वरां सगळें सोडून खावप पिवप रांदप न्हिदप सोडून फकत उतर घेवन बसपाचें आनी तितलो सुबेज भावार्थ जातलो, हाचो हो मिनींग न्ही. पूण आमी जें कितें करता खंयसरूय आसा, कोणा लागीं उलयता, सकाळीं उठून ब्रश करता, च्या पियेता, रांदता, कामाक वेता, गाडी चलयता, बाजार करता, हे सगळे आमी आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यो आहा त्यो आमी पाळटा, दिसपट्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमी पाळटा, तातूंतूय आमी उतर घेवन चलोंक जाता. कोणा लागीं उलयता तेन्ना आमी तें उतर उलोवंक जाता. आमी जेन्ना ब्रश करता तेन्ना सेम उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाता. आमी हांवें पळयलां जायतीं जाणां कन्फेशन जी आहा ती एका पेपराचेर बरयतात आनी जेन्ना ती ब्रश करता तोंडा फुडल्यान आरसो आसता त्या आरशाचेर स्टीक करतात. कित्याक ती म्हणटा ब्रश आमी उठच्या उठून ब्रश करूंक वता आनीक मोदें चिंतप आनी ना, ऑटोमॅटीक तो बिहेवियर येता न्हू. उठली, ब्रश घेतलो, कोलगेट लायली, ब्रश करूंक गेली. तेन्ना जेन्ना आमी ब्रश करता जरी तर आमच्या फुडल्यान आरसो आहा ताचेर आमी कन्फेशन बरोवन स्टीक केल्लें आहा जाल्यार डायरेक्टली नदर वेता कन्फेशनाचेर, डायरेक्टली नदर वेता तें देवाचें उतर जें स्टीक केल्लें आहा ताचेर. तेन्ना जेन्ना दिसाचे पयले घडये जेन्ना आमी देवाचें उतर पळयता आमचें मन देवाच्या उतराचेर वेता. जेन्ना आमी हें हांव म्हज्या जिवितांत करतालो, गाडी चलयता तेन्ना प्रे इन टंग्स करतालो, टू प्रे इन टंग्स. आनी जेन्ना टंग्सान प्रे करता तेन्ना एक स्क्रिप्चर घेवन ताचेर नियाळ करतालो. जरी तर बाजारान गेलो जाल्यार कॉन्स्टंटली एक स्क्रिप्चर कन्फेस करीत रावतालो, कित्याक त्या स्क्रिप्चराचेर हांव मेडिटेट करतालो. सो जे 24 वरां जरी आमची आहात जाल्यार आमी त्या 24 वरांनी कितेंय करता जायत त्या सगळ्यांनी आमी देवाचें उतर कॅरी करूंक जाता. आमच्यांनी असलो कसलोच एक्सक्यूज ना की कितें करतना आमच्यांनी देवाचें उतर थंयसर कॅरी करूंक जायना अशें. कितें आमी करूं, आतां तुमी ह्या घरा कडल्यान ह्या जाग्यार पासून आयल्या तेन्ना कोण जरी मोटरान आयल्या, मोटरान प्रिचीन घालूंक जाता पळय. सो तुमी घरा कडल्यान हांगा येताना देवाचें उतर तुमचे सांगाता कॅरी केलें. तूं तुज्या भुरग्यांचें लिसांव घेताय, त्या लिसांवान लेगून देवाचें उतर कॅरी करूंक जाता. की जरी तर एग्जाम्पल, हांव म्हणिना की हें जाता, एग्जाम्पल बाबाक ओ बायक कसल्या एका सब्जेक्टान मातशें कितें अंडरस्टँडींग जावं डिफिकल्टी जाता जाल्यार त्यावूय सिट्युएशनान देवाचें उतर कॅरी करून तुवें तुज्या भुरग्यांक सांगूंक जाता ना, जेजूचें मन तुज्या भितर आसा,
आनी त्या जेजूच्या मन तुजे भितर आसा, ती जेजूची जाणवाय तुजे भितर आसा, तातूंतल्यान ह्या सब्जेक्टान तुका सगळी समजणी मेवता, कित्याक देवूच तुका शिकयता. ते सेम सिट्युएशन नेगेटीव दिसोंक जाता, पूण त्याच सिट्युएशनान तूं जेन्ना देवाचें उतर कॅरी करताय तें सिट्युएशन पॉझिटीव जाता. तर 24 वरांनी जितलो सुबेज जागो आमी देवाच्या उतराक दिता, जितल्या सुबेज वस्तूंनी आमी देवाच्या उतराक वालोर दिता, व्हॅल्यू दिता, तितलो आमचो भावार्थ वाडटलो. जरी तर आमी लिमिटेडूच जागो दिता, आमचो भावार्थूय लिमिटेडूच उरतलो. पूण सगलो गोत जरी आमी त्या उतराचेर नियाळ करता, तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता, तितलो भावार्थ वाडत वेतलो, कित्याक तितलें आमचें मन त्या उतराचेर धरून उरतलें. आनी ताका लागून जोशुआ 1:8 आमकां म्हणटा न्हू, सगलो गोत डे एंड नायट हें उतर तुज्या वोंटांचेर आसूं न्ही आनी तुज्या मनान तूं नियाळ कर, डे एंड नायट. जेन्ना हें आमी करता तेन्ना देवाचें उतर आमकां एक लायफस्टायल जाता, आमकां एक लायफस्टायल जाता. आनी एक पार्ट ती लायफस्टायल जाली. सदांच आमी उठोन ब्रश करतना कन्फेशन पळयता, कन्फेशन करता, एक ती लायफस्टायल जाता, एक ती हॅबीट जाता, एक ती संवय जाता. आमकां तें करूंक आनीक एफर्ट घालूंक पडना. आनी एक पार्ट कितें हॅबीट जाली, एक लायफस्टायल जाली जाल्यार आमची सगळीं डिसिजनां त्या देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं जाता. जरी तर आमी कित्याचेर बिलीवूच करिना जाल्यार आमकां ताचे प्रमाणे डिसिजन घेवंक जावचें ना न्हू. दॅट इज वाय what is the meaning of believing? What is believing? An action corresponding to the message that you have heard. आतां जरी तर कोणें तुमकां सांगलें घरांतलीं सकाळीं भायर सरतना पावस येवचो आहा, जरी तर तुमी तें उतर बिलीव केलें जाल्यार तुमचें एक्शन जातलें की घरा कडल्यान भायर सरतना संत्री घेवन वा रेनकोट घेवन भायर सरतलें तुमी. Now you are taking that action of getting out of the house with a raincoat or with an umbrella because you have believed the message that you have received that it's going to rain. If you have not believed that it's going to rain, you will not leave the house with the umbrella or the raincoat. The same way, if you have believed the word of God, जाल्यार तुमची डिसिजन आहे ते देवाच्या उतराचेर दवरलेली जातली. All those decisions will be based on the word of God. आनी ही डिसिजनां देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं घेवपाक सोंपें जाता जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतराक आमच्या 24 वरांनी सुबेज 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 जागो दिता पळय तेन्ना. जितलें आमच्या मनान तें उतर थीर जाता तितलीं आमकां त्या उतराचेर दवरलेलीं डिसिजनां घेवपाक सोंपें जाता. आमच्या मनानूच तें उतर शेकी आहा, ताचें फावंडेशन घट ना, ताची सारकी समजणी आमकां मेळोंक ना जाल्यार ताचेर आमकां डिसिजन आनी घेवपाक जावचें ना. तें डिसिजन घेवपाक देवाच्या उतराचेर जे मेरेन आमकां ते देवाच्या उतराची समजणी मेळना त्या उतराचेर डिसिजन घेवपाक आमकां तें कॉन्फिडन्सूय येवचें ना. पूण जेन्ना आमी त्या उतराक आमच्या 24 वरांनी सगल्यांकीन सुबेज जागो दिता, कितें आमी करून त्या 24 वरांनी तेन्नाच त्या उतराचेर भावार्थ धरून तें उतर बिलीव करून तें उतर वेव्हारांत घालून त्या उतराचेर डिसिजन घेवपाक आमकां कॉन्फिडन्स येतलें, आमकां सोंपेपण जातलें. इट विल बी इजियर wherever we may be. Does not matter. You're coming here, you're going somewhere else, you're going talking to your relatives, you're talking to your friends, you're simply doing your work. You can carry the word of God everywhere you go. Everywhere you go. You're going to the beach, you can carry the word. Kanan earphones galun, you can still listen to preaching. You're on the beach. You can still listen to preaching, kanan earphones galun. Everywhere we go, we can carry the word of God. And that is when we will be able to put that word into practice. Take decisions
based on that practice. Because same scripture म्हणटा, first of all, let the word of God or the book of the law shall not depart out of thy mouth. That means, first thing, it has to be constantly on our mouths. Second is, you shall meditate therein day and night. Now, the word of God has to be on our lips. Secondly, meditation happens in the mind. That means we have to be constantly thinking about that word. But there is a goal to it. What is the goal of keeping the word always on our mouth? देवाचें उतर सदांच आमच्या तोंडान आनी आमच्या मनान दवरूंक एक गोल हा, एक पर्पज हा, आनी तो पर्पज म्हणटा तो so that you may observe to do according to all that is written in it. That is where those decisions and those actions of ours come in. जेन्ना देवाचें उतर सगळो आमच्या वॉन्टांचेर आसता, आमच्या मनान, आमच्या चिंतनांनी आसता, तेन्नाच आमची एक्शनां, आमची डिसिजनां त्या उतराचेर दवरलेलीं जातलीं. आतां फर्स्ट पार्ट जरी आमी घेतलो, देवाचें उतर सदांच आमच्या तोंडार, आमच्या वॉन्टांचेर आसूंक जाय. हाचो मिनींग हो की गायी पयले आमी कशे परी they keep chewing and chewing and chewing. Yes, we have to be the same way. म्हणून आमी गाया भाशेन जावंक जाय. पण एक एग्जाम्पल जरी घेतलो जाल्यार जे परी ती आपलें जेवण चिवन चाबीत आसतात कॉन्स्टंटली, तेच परी देवाचें उतरय आमी आमच्या तोंडांतल्यान, आमच्या वॉन्टांचेर कन्फेस करीत रावंक जाय. कित्याक जितले आमी जेन्ना उतरां आमी उलयता तेन्ना आमचो शिंतीदूय त्या उतरांचेर वता. जरी तर फर्स्ट पार्ट ना की देवाचें उतर आमच्या वॉन्टांचेर आसूंक जाय, फकत सेकंड पार्ट हा, मेडिटेट इन युअर मायंड. आतां जेन्ना आमी आमच्या मनानूच देवाचें उतर धरून मेडिटेट करता तेन्ना एक ऑपोजीट थॉट येतलो आनी आमकां तो थॉट फायट करूंक जावंक जायना. एक डावटाचो थॉट पासून आयलो जाल्यार ये meditate करता, let's say you're meditating on the word of healing, which says by the wounds of Jesus you are healed. You're only meditating in your mind. But let's say a thought comes, एक thought येता तुमच्या मनान आनी म्हणटा that's not true. Christian जाता न्ही, by the wounds of Jesus. Jesus died 2 years ago. What is the connection now between 2000 years ago and now? That thought will lead to another thought, another negative thought. That another thought will lead to another negative thought. Faqat jari monan we are fighting with our thoughts, then those thoughts cannot be stopped. We cannot fight thoughts with thoughts. We cannot stop one negative thought by simply trying to replace it with a positive thought. The mind will keep running, thoughts will keep running, but we can stop the thoughts when we do the first part. That means when we take the word and speak it out of our mouth. Because the moment we speak it out of our mouth, the mind immediately focuses on the words coming out of our mouth. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तेन्ना आमचें मन रोखडोच फोकस त्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरता ताचेर घालता, ताचेर फोकस वता. आनी जे नेगेटीव थॉट मनान येताले ते आमी देवाचें उतर तोंडांतल्यान उलयतना ते नेगेटीव थॉटा वयल्यान फोकस सोरोन देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ताचेर वता. दॅट इज वाय बोथ आर इम्पॉर्टंट. मनानूच आसूंक गरज न्हू, मनान आसूंक जाय खरें, आमी मेडिटेट करूंक जाय खरें, पूण आमच्या तोंडांतल्यानूय तें उतर भायर सरत आसूंक जाय. तेन्ना आमकां तें उतर वेव्हारांत घालूंक सोंपें जातलें, त्या उतराचेर आमचीं डिसिजनां धरूंक आमकां सोंपें जातलें आनी आमकां कॉन्फिडन्स येतलें. जेजूचो जरी आमी एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार जेजूकूय आपलो ह्या संवसारांत गोल कितें आसलो, वो पर्पज कितें आसलो, तो देवाच्या उतरांतल्यानूच
कळोन आयल्लो न्हू. देवाच्या उतरांतल्यानूच ताका कळोन आयल्लो. जायते फावटी आमकां मेवता बायबलान जेजू आयजायांतलें कोट कोता न्हू. The Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me. That Jesus is quoting from the book of Isaiah. Because through Isaiah, God had already made the prophecy of what his son, the Messiah on earth, would be doing. So Jesus pasun आपल्याचो पर्पज कितें, आपल्या जिविताचेर कसलें अनॉयंटींग हा तें जाणो जावंक पासून देवाच्या उतराची गरज आसली. आतां ताणें आपल्याचो भावार्थूय, जेजूचोय भावार्थ देवाच्या उतराचेर दवरलेलो आसलो. ताच्या जिवितान जायते कोश्ट कांटे आयले, अडचण्यो आयल्यो, पूण जेजून ताचेर फोकस करिना जावन तो आपल्या पर्पजाचेर फुडें चलत रावलो. आनी देवाचें उतर जें ताणें आयकल्लें, लेट्स से द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, माय गॉड हिमसेल्फ हॅज अनॉयंटेड मी टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव्स, टू हील द सिक. if he had not believed that word, ताचें decision to go out and lay his hands on people, cast out demons, would he have been able to do that if he had not believed the word of God in the first place? जोरी तो ताणें तें देवाचें उतर बिलीवूच करूंक नाहल्लें की पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा आनी तो म्हजे भितर वावर करता, जाल्यार ताका तें कॉन्फिडन्सूच येवचें नाहल्लें की भायर वचोन दुयेंतांचेर हात धरून तांकां पेकोणी दिवपाक, तांचे जे मेळ्ळे आत्मे आसा ते भायर काडपाक. जेजून जोरी तर आमी जेजूचो एग्जाम्पल घेता जाल्यार जेजून देवाच्या उतराक आपल्या जिवितांत, दिसपट्टी जिवितांत दर एक दिसा सगळ्यांकीन सुबेज जागो दिल्लो. सगळ्यांकीन सुबेज जागो दिल्लो देवाच्या उतराक. खंयसरी तो वचो देवाचें उतर तो फाटीं साणीन आसलो. आतां आमी म्हणूंक जाता की जेजूचो हेतूच तोच आसलो न्हू, की येवन देवाचें उतर लोकांक दिवन देवाचें राज परगटूंक, ताचो हेतूच तो आसलो. पूण सेम हेतूय आमचोय न्हू. जेजू जेन्ना संवसारान गेलो, जेजू जेन्ना स्वर्गार गेलो तेन्ना ताणें आपल्या आपोसलांक कितें सांगलें, तुमी वचात. आतां तुमी जे भाशेन आपणें देवाचें राज परगटलां तेच भाशेन तुमी वचात आनी तुमी तेंच करात जें हांवें केलां. तुमच्या हातांतल्यान तींच कर्तृत्वां जातलीं जी त्योच मिलाग्री, तींच अजापां जातलीं जी म्हज्या हातींतल्यान जाल्लीं आनी ताजेकीन व्हडलीं अजापां. जेजूची आज्ञा जेन्ना तो स्वर्गार गेलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक तोच आसलो, आपोसलांकूच न्हू, तुका आनी म्हाकाय बी, की वचात आनी देवाचें राज परगटात. जोरी तर आमी जेजू कडल्यान शिकता, जेजूक एक एग्जाम्पल कसो घेता, जाल्यार आमी ताकाच इमिटेट लेगून केलो जाल्यार आमकां जेजू कडल्यान शिकूंक जाता कसो आमच्या दिसपट्टी जिवितांत, आमच्या 24 वरांनी देवाच्या उतराक आमी सगळ्यांकीन चड वालोर दिवंक. जेजू दर्या देगेर गेलो, वचोन कितें करतालो, फिशींग करतालो. उतर परगट, प्रिचिंग, फिशींग करून आलो, प्रिचिंग करतालो. प्रेज गॉड. दर्या देगेर गेलो, प्रिचिंग करतालो. दोंगरार गेलो, हंटिंग करतालो. दोंगरार गेलो, प्रिचिंग करतालो. वाटेर चलतना थांबलो जाल्यार इटिंग करतालो. वाटेर थांबलो थिंगासरी प्रिचिंग करतालो. दर एक घडये तो खंयसरी आसूं जेजू देवाचें राज परगटतालो. न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपल्या एक्शनांनी, आपल्या जिविता वरवीं. आनी हें तो करूंक पावलो कित्याक ताचो फोकस आसलो फकत देवाच्या उतराचेर. जेजून जरी तुका आनी म्हाकाय तेंच आपलेच भाशेन करूंक आपयल्यात, आपलोच एग्जाम्पल घेवन चलोंक आपयल्यात, जाल्यार आमी तोच भावार्थ आमी घेवन चलोंक आनी आमी
वाडोवंक गरज. कित्याक जेन्ना जेजू गेलो, ताणें जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना आमकां ताणें आज्ञा घातली खरी की तुमी हांवें केलां तेंच वचोन तोच वावर तुमी फुडें व्हरात. तो ती आज्ञा घालून थिंगासोर आमकां सांडूंक ना. ताका खबर आसलेली की जरी तर आमी जेजून जो वावर केला तसलोच वावर फुडें व्हरतलीं जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज पडटली. तर ताणें आपलो भावार्थ आमकां दिलो. गलेशियन्स 2:20 आमी जरी वाचीत जाल्यार आमकां गमन येता. वाचया. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, that means the life that we are living right now in the flesh, on this earth, in this body, we live by the faith in the Son of God. What? It does not say in. Thank you, Jesus. It says the life that we live now in the flesh, we live by the faith of the Son of God. Of the Son of God. That means Jesus gave us the same Holy Spirit that He had, that operated in Him. He gave us the Holy Spirit, but He also gave us His faith, which we can now live by. His faith is given to all of us. आता जेजू पार्शालिटी करिना. जेजून जोरी आमकां आपल्याचो भावार्थ दिलो जाल्यार तुका सुबेज म्हाका उणान येवन जाना. सगल्यांक आमकां सेम भावार्थ दिल्लो हा. जेजून आपल्याचो भावार्थ. जेजून आपल्याचो भावार्थ. कित्याक जेजू जाणो आसलो हे आमचे जिविताचे यात्रेन जेन्ना आमी ताणें जी आमकां बेसांवां ऑलरेडी आपले कुरपेन आपल्या मोगान फावो केल्ली हा ती आमी ह्या संवसारार जरी अणभवतलीं जाल्यार आमकां त्या भावार्थाची गरज पडटली म्हणून. तर आमचो भावार्थ सादो न्हय, आमचो भावार्थ ऑर्डिनरी न्हय. आमचो भावार्थ जेजूचोच भावार्थ. जेजूचोच भावार्थ. ज्या भावार्था वरवीं जेजून जायतीं अजापां केलीं. जेजून आपल्या जिवितांत कांय उणेपण भोगूंक ना. त्रास कोश्ट सोंसले खरे, पूण त्या त्रास कोश्टांनी जेजूचेर जोयत व्हरोंक ना. वयल्यान त्या त्रास कोश्टां वरवीं जेन्ना जेजून आपलो फोकस देवाच्या उतराचेर दवरलो तेन्ना त्या देवाच्या उतरांतल्यान जे भाशेन भासायलेलें आसलेलें त्या भासावणे प्रमाणे जेजूक जोयत मेळलें. आतां देवान आपल्या उतरा वरवीं आमकांय जायत्यो भासावण्यो केल्या. तर जेन्ना आमी आमचो फोकस त्या देवाच्या उतराचेर दवरता, आमच्या 24 वरांनी कितेंय आमी करूं तें सगल्यान आमी देवाचें उतर कॅरी करता, तें देवाचें उतर वेव्हारांत घालता. तेन्ना त्या देवाच्या उतराचेर जो आमचो भावार्थ आहा त्या भावार्थांतल्यान आमकां जोयत मेळटा. त्या भावार्थांतल्यान तो भावार्थ जावन आसा आमचो जोयत. जे कोश्ट त्रास कांटे जिवितांत येतात ताचेर सगल्याचेर जेजून जोयत व्हरोन तें जोयत आमकां फावो केल्लें आहा. आनी त्या जोयताची आमी भागीदारां जाता आमच्या भावार्था वरवीं. आनी कांयच न्हय. Sorry? Zoit is victory. The victory that Jesus has earned for us. We experience the benefits of that victory through our faith. आमच्या भावार्था वरवीं. Nothing else. आमच्या भावार्था वरवीं आमी त्या जोयताची भागीदारां जाता. हालेलुया.
तर हो भावार्थ जरी आमच्या जिवितांत वाडत वेतलो जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत त्या देवाच्या उतराक सगळ्यांवन सुबेज जागो दिवंक गरज, कित्याक त्या उतरानूच तो भावार्थ दवरलेलो आहा. जेजून जरी आपलो भावार्थ आमकां दिला जाल्यार कसो दिला? त्या आपल्या उतरा प्रमाणे, त्या आपल्या उतरा वरवीं जेजून आपलो भावार्थ आमकां दिला. तर आमच्या जिवितांत त्या उतराक सगळ्यांवन सुबेज जागो, सगळ्यांवन सुबेज वेळ आनी सगळ्यांवन सुबेज व्हॅल्यू वो महत्व दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आमच्या जिवितांत गरज. आनी त्या उतराक आमी आमच्या जिवितांत सगळ्यांगेन सुबेज जागो दिता जेन्ना तें उतर आमच्या तोंडार, आमच्या ओंठांचेर शेगीत आसता. वी आर टेकिंग अ स्क्रिप्चर and we are confessing it out of our mouth. It could be this scripture itself. We can simply, when we simply repeat, let's say, I live by the faith of Jesus Christ. 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 When I am speaking that word out of my mouth all the time, जेन्ना हे उतर म्हज्या ओंठांचेर सगळोकत आसता तेन्ना म्हजें मनूय ह्या उतराचेर वतलें. नेगेटिव्ह थॉट्स येत, डाउट येत, हुस्के येत, पूण ते जेन्ना हे उतर आमच्या ओंठांचेर आसतलें त्या हुस्क्यांक, त्या डाउटाक आनी जागो मेळचो ना, कित्याक आमचें मन ह्या उतराचेर वतलें, ह्या उतराचेर वतलें. When that word is on our lips all the time, and when we say when we keep saying, when we keep confessing, I live by the faith of Jesus Christ, I live by the faith of Jesus Christ, I live by the faith of Jesus Christ, then we will be able to do according to it. Joshua 1:8 ugrastat. When we keep the word on our lips and we keep meditating on it, we'll be able to do according to it. Now let's say we have this word on our lips. I live by the faith of Jesus Christ. It's there on our lips. We are meditating all the time. Now a situation comes in your family where your husband or your wife or your child gets fever. In that moment, the worry which can come from it will receive no place. जरी तर तुझ्या घोवाक, तुझ्या बायलेक, तुझ्या भुरग्यांक जोर येयलो, त्या जोरांतल्यान तुझ्या मनान भिरांत येवंक आनी जागो आसचो ना, कित्याक सगळो तुझ्या मनान जागो घेतला ह्या उतरान, I live by the faith of Jesus Christ. आनी ह्या उतरान जरी तुझ्या मनान सगळो जागो घेतला जाल्यार तुझें एक्शनूय नेक्स्ट ह्या उतरा प्रमाणे जातलें. आनी तुजें एक्शन जातलें भावार्थाचें, की जरी तर तुज्या घोवाक, बायलेक वा भुरग्यांक जोर येयला जाल्यार तूं भिरांतीन बरो नासतना तूं तुज्या घोवाक, बायलेक वा भुरग्याचेर वचोन हात दवरून प्रेयर करतली आनी बिलीव करून जेन्ना तो प्रेयर करतली तेन्ना तुज्या हाती वरवीं तुज्या घोवाक, बायलेक वा भुरग्याक पेकोवणी मेळटली, कित्याक तुजें एक्शन ह्या उतराचेर दवरलेलें जातलें. It is the same faith of Jesus Christ now operating in you. जेजूचोच भावार्थ जो तुवें बिलीव केलाय, कन्फेस केलाय, मेडिटेट केलाय, त्या उतराचेर तुजें एक्शन तूं घेतली आनी सेम रिजल्ट you will experience in your life, because you have given the word of God the maximum value, the maximum time, the maximum place in your life. And the result also will be the same result that Jesus received. Laid hands on the sick and the sick recovered. They were healed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. तर आमचे जिविताचे वाटेर सोरी तर सगळें जेजून आमकां जें बरेपण दिल्लें आहा तें बरेपण आमी स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतल्यान फिजिकल वर्ल्डान हाडटलीं जाल्यार तें कनेक्शन आमचो भावार्थ.
आणि आमचो भावार्थ वाडूंक आमी त्या देवाच्या उतराक सगळ्यांकीन सुबेज महत्व सुबेज जागो दिवंक गरज. कित्याक त्या उतरांतल्यानूच आमकां तो भावार्थ येता. उतरां विणे भावार्थ ना. जरी तो जिवितांत देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितांत भावार्थूय आसचो ना. कित्याक त्या देवाच्या उतरांनूच देवाचो भावार्थ दवरलेलो आहा. जेजून जरी आपलो भावार्थ आमकां दिला जाल्यार तो आमकां दिला आपल्या उतरा वरवीं. तर जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत सगळ्यांकीन सुबेज महत्व सुबेज जागो दिता तेन्ना त्या उतरांतल्यानूच आमकां भावार्थ येतलो. जितलो सुबेज जागो आमी देवाच्या उतराक दिता तितलो सुबेज आमचो भावार्थ वाडटलो. सकाळी ते सांज मेरेन उठो ते न्हिदो पर्यंत जितलो जागो आमी दिता तितलो आमचो भावार्थ वाडटलो. आतां थोडे एग्जाम्पल जरी आमी घेतले कशे भाशेन जागो देवाच्या उतराक जागो दिवंक जाता. एक तर हांवें पळयलां जायतीं जाणां कन्फेशन ऑर स्क्रिप्चर बरोवन ते ब्रश करतात त्या जाग्यार आरशाचेर स्टिक करतात. म्हज्या फोनाचेर हांवें एक कन्फेशन स्क्रीनशॉट घातला की जितले फाटी म्हजो फोन हांव अनलॉक करता पयलो हांव पळयतां तें कन्फेशन. पयलें हांव पळयतां तें कन्फेशन. जायते फाटी हांवें पळयलां कन्फेशन बरोवन प्रिंट करून वॉलेटान घातलेलें आसता. खंयसरूय आसूं वॉलेट सगळें आमचें दिसभर बाराबर आसतात. वॉलेटांतलें वो पर्सांतलें भायर काडून वाचूंक जाता. जायतीं जाणां आमी वायट बूक कॅरी करता. आमी वेता पळय थिंगा बासीन बसलीं वायट बूक भायर काडून कन्फेशन करता. वायट बूक आमच्या घरान टेबलारूच भायरूच दवरलेलो आसता. कित्याक तो दोळ्या फुडल्यान दिसलो आमी वेता तूं कोट्टा वाचता कन्फेशन करता. अशे भाशेन जायते आमचे तुमी जायते कितें करता आसतलें. कोण करतात कितें करतात सांगूंक सोदतात. हाव यू ऑल मेडिटेट यू ऑल कीप द वर्ड इन फ्रंट ऑफ युअर आयज ऑल द टायम. म्हजो आनी एग्जाम्पल म्हणटा तो फकत फोनार न्हय लॅपटॉपारूय कन्फेशन घातलेलें आहा. जेन्ना हांव काम करूंक लॅपटॉप ऑन करता फर्स्ट थिंग म्हाका दिसता तें कन्फेशन. सगळे म्हजे वॉलपेपर इट वील हॅव इदर स्क्रिप्चर ऑर कन्फेशन. So we are not limited by these few things. You can try your own ways to keep the word always in your lips, on your lips, in front of your eyes. You can, yeah sister. First time. आणि त्यांना म्हाका देवाचे मुखार स्क्रीनार घातलेले माझ्याकडे बॅनर आसला खंयच म्हाका दिल्लो कोणी आनी हांव ते बारीक सारके बारीक येता असो भायर न्यू टेस्टिमनी सो हांव ते वाचतालें आनी म्हाका लायक जायनासलें. देवाचे मुखार कितें बारीक सारकें हांव अशें वाचतालें. हांव वाचलें 2-3 हांवें फिनीश केलो. म्हाका आवडनासलें. एक तर वाचलें सायडीक 2-3 वाचता तसोच. मागीर हांगा जेन्ना गेलें तेन्ना म्हाका स्क्रिनीचेर अशें दिसलें तेन्ना म्हाका मोग येयलो देवाचें उतर व्हडलें दिसोंक लागलें. तेन्ना म्हाका लायक जालें देवाचें उतर. हांव मागीर तें स्टडी करूंक लागलें. आतां हांव बायच्या अभ्यास घेता तेन्ना हांव व्हडल्या अक्षरान बरयता. कित्याक तें देवाचें उतर म्हाका आवडटा म्हाका लायक जाता. तेजी स्टडी घेतना हांव व्हडलेंच ड्रॉइंग्स बुक बुक्स बी घेता आनी क्वेश्चन बी व्हडले हितून बरयता. वर्ड्स मोठे वर्ड्सान बरयता आनी ताका लायक जालें आनी एकदा रिपीट केलें ते मायंडार केलें तें बायहार्ट जालें. सो म्हाका हें खूब आवडलें. स्क्रिनाचेर हांव मोबायलाचेर झूम करता आनी एक देवाचें उतर बायहार्ट करता. तें म्हाका फ्रेश करतलें तेन्ना मोग येता देवाचें उतर. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमी जायते स्टेप आमकां दिसता थंय द होली स्पिरीट वील गायड अस हाव वी कॅन गिव मोर एंड मोर प्लेस टू द वर्ड ऑफ गॉड. आतां सगळीं आमी एवरीडे बायबल वाचता आसतलीं वय न्हू. आमी थोडींच कन्फेशनां घेवन आमच्या बायबलानूच घालूंक जाता. आतां हांवें म्हाका इजी जावपाक म्हज्याच बायबलान थोडीं कन्फेशनां स्टिक करून घातलेलीं आहा बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर मी. वेन आय एम रिडींग द बायबल आय नो दोज कन्फेशन्स आर हियर.
Same way, the Holy Spirit will give you guidance on how to give more and more place. But it needs willingness from you. तुमचे कडल्यान ती इच्छा येवपाक जाय की Holy Spirit, you help me, you teach me. A small step. He will keep giving more and more guidance. But the goal is that in the time that we have, all of us have the same amount of time, but not everybody will give the same importance, same place to the Word of God. But the Word of God calls us to keep the Word always on our lips and in our mind. आमच्या जिवितांत आमच्या 24 वरांनी सगळ्यांकीन सुबेज जागो देवाच्या उतराक, कित्याक त्या देवाच्या उतरांतल्यान जेजूचें जोयत, जेजून जें जोयत आमच्या पासत जोडलां तें आमकां ह्या जाग्यार ह्या जिवितांत अनुभवूंक जाता. खंयची एरिया आमच्या जिवितांत ती जावं भलायकेची, जावं फॅमिली, जावं लग्न जिवीत, जावं आमच्या भुरग्यांचो फुडार, जावं बिझनेस, जावं जॉब, कसलें जावं तें. In every area we have victory through Jesus Christ. आमच्या जिवितांतले दर एका भागान जेजू वरवीं आमकां जोयत आहा, आनी तें जोयत आमकां ह्या जिवितांत अनुभवूंक मेळटा जेन्ना तें आमी भावार्थान, आमचो भावार्थ वेव्हारांत घालून तें जोयत स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतल्यान फिजिकल वर्ल्डान हाडटा, त्या भावार्था वरवीं, त्या भावार्थाच्या कनेक्शना वरवीं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Any questions? समजलें सगळ्यांक? Yes? So, spiritual world and physical world मध्ये कनेक्शन कितें? आमचो भावार्थ 10 points. स्पिरिच्युअल वर्ल्डा आणि फिजिकल वर्ल्डा मध्ये कनेक्शन आमचो भावार्थ. तो आमकां भावार्थ येवपाक आमी कितें करूंक गरज? कन्फेस एंड मेडिटेट. कन्फेस एंड मेडिटेट डे एंड नायट. तो डे एंड नायट कन्फेस आनी मेडिटेट करून कितें फायदो जाता? She's sitting behind, she should be a front bencher. She's giving all the answers. So confess and meditate करून कितें जाता, कितें फायदो जाता आमकां? भावार्थ वाडटा. त्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत सुबेज आनी सुबेज जागो, महत्व मेळटा, महत्व आमी दिवंक पावता. आनी त्याच उतरांतल्यान ते आमच्या जिवितांत जोयत अनुभवूंक आमकां मेळटा. Hallelujah. Thank you, our Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you have taught us this word, that your word only has the faith that we need to live, to experience that victory which you have earned for each and every one of us. That faith that we need to live a life of victory is there in your word only. In that also, Lord, it is all your grace, because you made it so easy for us that we don't have to go to 100 different places to get faith. It is all there in your word. It is all there in your promises. Thank you, Lord, for giving us the evidence in your word of everything that you have done for us. That when we read this word, Lord, that when we hear this word, we keep confessing this word and we keep meditating on this word. It is the same faith of Jesus Christ. It is the same faith of Jesus Christ that we get to experience the same life of abundance that Jesus had. That same eternal life that Jesus died to earn for us. Thank you, Lord, that in your word we have this evidence, and then we have this guarantee of a beautiful life, of an abundant life, of a victorious life. You have given it all to us, Lord Jesus.
and we thank you and we praise you. Hallelujah. Our Father, thank you that you have poured out your love for us. In faith, Lord, we believe, Lord, right now that we have your abundant life for each and every one of us in each and every area of our life. In this season of our life, Lord, we have victory. In every area of our life, Lord, we have victory. Yes, Lord, we believe. We believe that we are healed. We believe we are anointed. We believe we are empowered. We believe we are prosperous because, Lord, now you walk with us. It is your presence, Lord, that makes us prosperous. It is your presence, Lord, in our life that gives us success. We believe, Lord, and we thank you, Abba Father, that you walk with us every day. We thank you and we praise you in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.